धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर एक कंटेनर ट्रक उमटोवपाचो घडणूक घडली। या अपघातात ट्रक चालकाक किरकोळ दुखापत जाली, मात गाडयेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले। या अपघाता लागून वरांची वरां येरादारी आडखून पडली। सांताक्रूज वाठारात धव्या रंगाचो फ्लेमिंगो कळप दिसलो। हो कळप अत्यंत दुर्मिळ मानलो वता। शियांच्या दिसांनी स्थलांतराच्या काळात काय फ्लेमिंगो पक्षी गोंयांत दिश्टी पडटात। गोंय हे तांच्या स्थलांतराचे एक मुखेल थळ म्हण मानतात। सांताक्रूज वाठारात जाल्ले तांचे दर्शन हे पक्ष्यांच्या मोग्या खातीर विशेष आकर्षण थारता। वास्को वाठारात कमी व्याज दरात रीण दिवपाचे हायेस दाखवून लाखांनी रुपयांचे भांगर घाण दवरल्याचो आरोप एका व्यावसायिकाचेर केला। रीण फारीक करून लेगीत भांगर परत दिवंक नाशिल्ल्यान तिडकिल्ल्या बायलांनी दुबाविताक धरून पुलीस स्टेशनात हाडलो। बायलांनी पुलिसांचेर निष्क्रियतेचे आरोप करीत न्यायाची मागणी केल्या। केपेच्या बेतियाबाट वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय स्थिती आसा। सिलिंडराची गाडी या चिखलात आडकून पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। 3 म्हयने पयलीं वीज खात्यात वीज केबल घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो, केबल घालून लेगीत रस्तो दुरुस्त करूंक ना। संबंधिताक जाप विचारले जाल्यार हे काम आपल्याचे न्हय भौशीक बांदकाम खात्याचे अशें सांगतात। देखून ह्या सगळ्याक वीज खाते आनी भौशीक बांदकाम खाते जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। मडगांवां शिरवोडे वाठारांतली इंदिरा इमारतीची अवतिकाय जाल्या। इमारत अत्यंत धोकोदायक अवस्थेत आसून ती बेगोबेग मोडून उडोवपाची गरज आशिल्ल्याचो दावो इमारतीचो धनी आनी थळाव्यांनी केला। स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवालातूय ही इमारत वापरा खातीर धोक्याची आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। कलंगूटच्या एका रिसॉर्टात उडपीच्या वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संबीर सलायमाक दुबावीत पद्धतीन मरण आयले। या प्रकरणाचो तपास केल्या उपरांत खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कसिनोंतल्या एका अनवळखे बायले वांगडा कलंगूट रिसॉर्टात गेल्लो। पंचनाम्या वेळार घडणूक सुवातेर सिगरेट आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळिल्ल्यो। संदीपान कॅसिनो आनी हॉटेलात बरोच सोरो पियेल्ल्याचे पुलीस चौकशेंत दिसून आयले। म्हापशा हडफड्या दुर्घटना जाल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक उत्पादन शुल्क परवानो मेळोवपा खातीर कांदोळेच्या भलायकी केंद्राचो बनावट हरकत ना दाखलो तयार केल्लो। या बनावटीच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी क्लबाचे धनी लुथरा भाव आनी अजय गुप्ता सयत 5 जाणां आड म्हापशे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केला। तशेंच 50 साक्षीदारांचे साक्षी थयत 2306 पानांचे आरोपपत्र आसा। नव्यान रुंद केल्ल्या काकोडा बाणसाय रस्त्यात एक ट्रक बुडून बांदकामाच्या दर्जाचेर प्रश्न उपरासले। या घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांचो आनी रस्तो वापरपी लोकांक हुस्को निर्माण जाला। रस्त्याच्या कामाची योग्य चौकशी करची अशी मागणी लोकांनी केली। अधिकाऱ्यांनी थळाची तपासणी करून घडणुकेचे कारण सोदून काडपाची अपेक्षा आसा। GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी दिगंबर कामत, SGPDAचे अध्यक्ष कृष्णा सालकर आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा नव्यान बांदिल्ल्या नुस्त्याच्या बाजाराची तपासणी केली। मायकल लोबोन सांगले की GSIDCन 2025 वर्सा आपले काम पुराय केला आनी आता बाजारपेठ सांबाळप आनी उगडप ही SGPDAची जापसालदारकी आसा। SGPDAन विनंती केले खंयचेय अतिरिक्त काम GSIDC करतले अशें तांणी सांगले। सगळ्यो औपचारिकता पुराय जातली आनी 1 ऑगस्टाक बाजार सुरू जावपाची शक्यताय आसा। गोय राज्य मुळावी बांदाळो उदरगत महामंडळान मडगांवां हांगच्या IPA प्रोवेडोरिया हांगच्या वृद्धाश्रमाची रिनोव्हेशन
अपुज्य 42 कोटी खर्च करून पुराय केल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या हजेरेत अपग्रेडेड फॅसिलिटीचे उक्तावण केले। या नवनिर्माण इमारत आणि तिच्यो सुविधा सुधारपा खातीर व्हड दुरुस्ती कामाचो आस्पाव जाता। ज्येष्ठ नागरिकांक सुरक्षीत आणि सोयीचे जीवत वातावरण दिवप या प्रकल्पाचो हेत आसा। भारत आणि जपानान चढ लागींच्यान काम करपाक जाय अशें जापानी प्रधानमंत्री सांगता। संवसारीक अनिश्चितताय वाडत आशिल्ल्यान सहकार्याची गरज वाडत आसा अशें तिणें सांगले। प्रधानमंत्री म्हण भारताक ही तिची पहिली अधिकृत भेट। हे भेटी वेळा दोनूय देशांमदी वेपार, गुंतवणूक, सुरक्षा आणि हेर मुखेल मळार संबंद घट जातलो असो अदमास आसा। अयोध्या देवळाच्या देणगी चोरी प्रकरणातल्या आरोपींच्या घरातल्यान रोख, भांगर, रुपयाचे सामान आणि अमेरिकन डॉलर पोलिसांनी मेळयल्यात। अविनाश शुक्ला या एका आरोपीच्या घरात 20 लाखांपरस चड रोख रुपया आणि 1121 अमेरिकन डॉलर मेळ्ळ्यात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। तशेंच हेर आरोपींच्या घरातल्यान रोख पैसे, नाणी आणि दागिने मेळ्ळे। चौकशी चालू आसा आणि पोलिसांनी मेळिल्ले पैसे आणि मोलादीक वस्तूंचो उगम कसो आसा हाची तपासणी करतात। युक्रेनाची राजधानी कीव हांच्या रशियन आपलो एक व्हडलो मिसायल आणि ड्रोन हल्लो केलो। कितल्याशाच इमारतीचे लुकसाण जाले आणि जायत्या जाणांनी मेट्रो स्टेशनांनी आलशिरो घेतलो। या हल्ल्या उपरांत शेजारच्या पोलंडान आपली झुजारी विमानां आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा हाय अलर्टाचेर दवरली। तांच्या संपाक लागून या वाठारात तणाव वाडला आणि सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला। तामिळनाडूत AIADMKक व्हड आडमेळी येवंक शकतात, कारण जायते वरिष्ठ फुडारी TVKक येवपाचे आसात। उण्यात उणे 5 आदले मंत्री आणि 15 आदले आमदार पक्ष बदलपाची शक्यताय आसा अशें खबरापत्रांनी सांगला। तशेंच जायते पक्ष कार्यकर्ते TVKत येवपाचे आसात। ही चाल राज्याच्या राजकीय मळार व्हड बदल घडोवन हाडूंक शकता। केंद्र सरकारान 1952 वर्साचे पोरणे नेम बदलून नवी EPF येवजण 2026 अधिक सुचोवणी केल्या। सक्तीचे PF योगदान म्हयन्याक 1800 इतली मर्यादा उरल्या जाल्यार खंयचेय अतिरिक्त योगदान स्वयंसेवी आसतले। तशेंच नव्या येवजणेत PF काडपाची प्रक्रिया 3 मुखेल वर्गात उणी करून सोपी केल्या। अपडेटेड नेमाक लागून सुमार 8 कोटी ग्राहकांक EPF पद्दत सोपी आणि डिजिटल जातली अशी अपेक्षा आसा। राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचो वापर चड जाता। ताका लागून AIचे शिक्षण घेतल्यार फुडाराक रोजगाराची संद वाडटली। तशेंच सरकारी नोकऱ्यो चड सुरक्षीत आसात अशें जायत्या जाणांक दिसता, तरी खाजगी क्षेत्रांतूय नेटान उदरगत जायत आसा। सरकारी नोकरे परस खाजगी क्षेत्रांत नोकरी केल्यार चड पगार मेळटा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मेगा जॉब फेअर 2026 कार्यावळी वेळार नियुक्ती पत्रां दितना सांगले। गोंय जिल्लो न्यायालयातलो शेणिल्लो स्वाक्षरी केल्लो आदेश अपूर्ण अवस्थेत सांपडिल्ल्यान उच्च न्यायालयान प्रकरणाची परतून सुनावणी करपाचो आदेश दिलो अशी माहिती मुखार आयल्या। गुन्यांव फाट्यान कळंगूट वाठारांत ह्युमन ट्रॅफिकिंग आड धाड घालून एका बायलेची सुटका केली। या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान मूळ तेलंगणाचो आणि सध्या हडफड्या वाठारांत रावपी पुन्ना हरिप्रसाद या 33 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या। शिंदळकी व्यवसाया खातीर संबंधित बायलेक व्हरतना दुबाविताक धरलो। या प्रकरणा विशीं गुन्यांव दाखल केला। फुडलो तपास सुरू आसा। फाटले कांय दीस घडिल्ल्या खुनाच्या घडणुकांक लागून राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या। देखून गोंयकार तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला।
राज्यपालान अधिकाराचो वापर करून हे विशीं हस्तक्षेप करपाची मागणी करपी निवेदन काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान राज्यपालाक सादर केला. गोयच्या राजकारणातली आनीक एक म्हत्वाची घडणूक उजवाडाक आयला. आदली काँग्रेस फुडारी प्रतिमा कुतिनो परतून काँग्रेसीत आयल्या. गोवा काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या हजेरेंत तिणें पक्षाक घर वापसी केला. ह्या वेळार काँग्रेसीचे कितलेशेच वरिश्ठ फुडारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. काणकोणा शेनवाराचो व्हड बाजार भरता. मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू व्हरपाक लोकांची गर्दी आसता. मात लोकांक सामान व्हरतना दुयेंसूय आपूण लोक घरा व्हरतात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. काणकोण पालिकेच्या कृपेन पुराय मार्केटात बुरशेपणाचो वावर चल्ला. कोयराची बल्लां पावसांत भरून वतात, तातूंत किडे, जल्ले, हुंदीर आनी भर घालपाक गोरवां आनी सुणीं आसा. वेवसायिकाक तर पोट भरपा खातीर नाक दामून वेवसाय करचे पडटा अशें कळटा. एके नाट्यमय घडामोडीत पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदा खातीर निमाणें वेंचणूक जालीच ना. सरपंच पदा खातीर गौतमी गांवस ह्या बायलेन भरिल्लो अर्ज निमाण्या खिणाक फाटीं घेतलो. देखून वेंचणूक प्रक्रिया रद्द जाली. जैत निश्चित आसतना गौतमी गांवस हिणें सरपंच पदाचो सर्तींतल्यान माघार कित्याक घेतलें तें मात कळूंक ना. संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी सभापती गणेश गांवकर हांची भेट घेत आपल्यो वेगवेगळे प्रश्न मांडले. हे वेळार कामगारांनी कारखान्याविशीं संबंधीत अडचणी मांडीत न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी केली. मजगतीं कामगारांक एकठांय रावपाचो सल्लो सभापतीन दिलो. तशेंच तांच्यो मागण्यां विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून योग्य तोडगो काडपा खातीर यत्न करतलो अशें आश्वासन सभापती गणेश गांवकरान दिलें. पिवपाच्या उदकाचो नळ लीक जाल्ल्यान वेळसावच्या फालवाड्याच्या लोकांनी तिडक उक्तायला. समाज वावुरपी रोकेजिनो डिसोजान भौशीक बांदकाम खात्याक कळाव जाल्ल्यान टिका केल्या आनी 8 दिसां भितर संबंदीत खात्यान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचे अशी मागणी केला. बेगोबेग कारवाय केली ना जाल्यार गोंयचे मुखेल सचिव आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन वतलो अशी शिटकावणी दिल्या. पणजे पाट्यार आरबीआयच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारती कडेन उदक साचून रस्तो उदकापोना गेलो. हाका लागून वाहन चालकाक बरेच त्रास जाले. उदकान भरिल्ल्या रस्त्यावयल्यान गाडयो चलप कठीण जाल्ल्यान जायते दुचाकी आनी कार चालकाक हाचो फटको बसलो अशें कळटा.